सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता लियन नोनीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या टोनी मास्करनेस हाच्या ओतम्या पासून आमी भेटयता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया सांता नोवालीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या फिरगोचे पासत आमच्या राज्या पासत आनी देसा पासत देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या विद्यार्थ्यां पासत स्टुडंट्स कालच्या दिसाक थोड्याशा स्टुडंट्सांक भितर झेलीन घातल्यात कित्याक काय म्हणल्यार तांणी आपणाचे पयशे जे नॅशनल गेम्स जाल्ले ते आजून पासून भुरग्यांचे सुमार 3,000 भुरग्यांचे आजून पासून सरकारान पयशे दिवंक ना ते मागून गेल्ले. खेरीत भाशेन मागुया भुरग्यां पासत आनी सरकारा पासत खेरीत भाशेन मागुया आनीक नीत जावचे पासत नितीन आमच्या सरकारान वावरूंक आमच्या सरकाराची सगळीं खातीं जीं आसात तातूंत वावर करतात त्या सगळ्या मनशां पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमी जण एकलो देवान आमकां शिकयलां तें करूंक आनी आमी जे दुसऱ्यांक शिकयता ते आमच्या जिवितान पाडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी शिकल्या तें आनी आमी शिकयता तें आमच्या जिवितान पाळूंक ना देखून देवाचें बोगसणे मिसाचे सुरवातेक मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुजे पवित्र सोबेक सदांकाल तुजे काकलुतीन सांबाळ. मनीस इतलो असोक की तुजे विणे तो पडटा देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सदमाच्या राजकारभाऱ्यानो सोरेस्पराचें उतर आयकात. गोमराच्या लोकांनो देवाचे स्मुर्तीक कान दियात. दुवात तुमकां नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेले तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. ज्ञानीत राखूंक वावरात. कोश्टवल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळया म्हणटा सोरेस्पोर. जोरी तुमचीं पातकां तांबडी लाल तोरी बर्फा वरवीं धवीं फूल जातोलीं तीं. जोरी तीं तांबडे बिरोण कोशीं तोरी कापसा वरीं जातोलीं धवीं. हांव सांगतां तें आयकुची. तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरासतली. सोरेस्पोर आपलें तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सणवण दाखयतलो. सगळीं बारबर म्हणुया.
प्रमाणीक मनशांक देवाची सणवण दाखयतलो. तुज्या येवजणांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनेक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सणवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे स्मृतीचो करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सणवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. जो कोण दिनवासनेचो योद भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सणवण दाखयतलो. जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सणवण दाखयतलो. उद्गार. तुमचीं सगलीं पातकां झाडून उडोवयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काडीज आनी एक नवें मोन घोडटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजियो बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडू नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायत इतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात, देखून मंत्रां पत्रांचीं पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांन सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप, हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूं म्हूण तुमी आशेवं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात. कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबडीनो इल्लोसो वेळ ओगीच बसुया आनी ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आमी करुया. इजायस प्रवाद्यान जे भाशेन आमकां बऱ्या जिविताक उलो मारला, आमच्या देशाच्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमी जिवंक उलो मारला. आनीक जेजून जे भाशेन आमच्या मनां उजवाडायल्यान इल्लोसो वेळ ओगीच रावन ताचेर नियाळ करुया.
गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या कांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्विस्पोर म्हणून. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारीक खोटेपणांतलीं आमकां धुवन काड आनी हे पास्क परबेच्या सुमयार सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्विस्परात आयन मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. गोंयशे आनी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतले. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 तोलपरांचो सर्विस्पोर स्वर्ग आनी संवसार भरल्याच्या भगवान उंच की तुका सर्वेस्पराची नांवी येता उंच की तुका बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुराची तुवें आमकां संवसाराची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वज्ञ आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडरान आमकां शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. जो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Oh
प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत ओदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गवडीक सभे पासत मागणे. सुर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रुचल्यान, तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसा मागल्यान. तुजो मोग चाखूं सगल्यांक वांटूं आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सां आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगळ्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेचे नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू करूं. फुडारीपण घेवन तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन व्हर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापनेन तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवाक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगळे स्वातीर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासना. गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118 I6.